गुजरात हांगा धनेरा ह्या टाउनात गुजरात हांगा आमचो लिडर वायस प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो ऑल इंडिया काँग्रेस पक्षाचो वायस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जेन्ना गुजरातात त्यांनी विजीट केलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गुजरातात फ्लड्स जाल्यात आनी ते फ्लड्सान जे लोक अफेक्टेड आसा those who have lost their livelihoods, those who have lost lives, to meet them, to console them and to condole them, our leader, Mr. Rahul Gandhi, had gone on a visit. And when he is going to his own, one of his own state from the country, I think there's democracy, anybody can go without any fear. But when he went there was pelting of stones by these BJP karyakartas, RSS karyakartas, where they went on showing him the black flags. Rahul Gandhi के RSS आणि भाजपाचे जे कार्यकर्ता आसा त्यांनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन तांकां त्यांनी एक मोदीच्या नावांनी प्रेजीस घातल्यो आणि तांकां धाडोवपाचो प्रयत्न केलो आणि द वर्स्ट पार्ट वॉज they took stones and started pelting on Rahul Gandhi's vehicle. Luckily, nothing happened to our leader. But one of his SPG got hurt. आम्ही आज ह्यो महिला काँग्रेसीची बायल्यो स्टेट कमिटी आयज हांगा आयिल्ले आसा. आमी सांगूंक सोदता की ह्यो जी कांकणां आसा ही जी कांकणां आसा आमी एकठांय केल्या पळय आमची घरांतली कांकणां काडून आमी मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा अमित शाह जो प्रेसिडेंट आसा बीजेपीचो आनी ते कोण कार्यकर्ता आसा पळय तांचे काल फातर मारल्या तांकां आमी कांकणां धाडपाक सोदता कित्याक वुमन आर नॉट वीक. If we women are on the streets here, we can come and give our bangles because there was a notion once upon a time की बायल्यो वीक म्हणून कांकणां आनी घर सांबाळटा म्हणून पूण तांकां सांगपाक सोदता ह्योच बायल्यो आमची कांकणां आसा पळय ती तुमकां धाडून दिता म्हणून. ही कांकणां म्हाका दिसता मोदी आनी अमित शाहान घालची आनी बसची म्हण घरा कडेन. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा की वॉट वॉज द मिस्टेक ऑफ क्रायम कमिटेड बाय राहुल गांधी. तेणी कितें क्रायम केलो. फ्लड अफेक्टेड लोकांक वचून मेळ्ळो कन्सोल केलें केअर विचारलें तुमची केअर इज टेकन ऑर नॉट हें फक्त विचारपाक गेलो. तो कितें हें कर टेररिजम करपाक गेल्ले कडेन तुमी फातरायतात. ह्यो कसलो अन्याय हो कसली दादागिरी कसली गुंडागिरीचेर आयिल्ली आसा ही बीजेपी. आय फील सो सॉरी बिकॉज दे फील दॅट बाय डुईंग सच एक्ट्स that Congress party or Congress leaders like Rahul Gandhi, Sonia Gandhi will get threatened. Sorry, I want to send a clear message to BJP that Rahul Gandhi is the son of dead late Prime Minister Rajiv Gandhi who sacrificed his life for the nation. अरे राजीव गांधी तुम्ही बॉम्ब घालून मारलो. तिचीच ती grandmother, Rahul Gandhi's grandmother Indira Gandhi who died on a gunshot. You all think that Congress party is so weak, leaders are so weak that they'll shy away, that they will get scared? ताच्या आंगातच रगत आसा जे ती ताचे पुर्वजांनी सॅक्रिफायस केले आसा देशा खातीर आनी तो भितलो. लजेची गजाल आसा कित्याक हे जे गुंडागिरीचेर आयिल्ले आसा बीजेपी सगळ्यांक खबर आसा बीजेपी गोदारा रायट्स कोणी केल्ले ते गुजरातान. गोदारा रायट्स कोणी केल्ले आनी अयोध्या टेम्पल हाजेर पॉलिटिक्स करून कोण पावरा आयलो तो सगळ्यांक खबर आसा. आयज गुजरातान तांकां भिरांत पडली खंय तरी अमित शाह आनी मोदीक भिरांत पडली म्हणून तेणी हे ऑर्डर सोडल्यो ब्लॅक फ्लॅग्स दाखयात आनी फातर मारा म्हणून. देर इज नो लॉ इन गुजरात. इट इज एविडंट देर इज नो लॉ. गुजरात इज गॉन लॉ